मोगाच्या भाव भयणो, आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां उगडास कोत्ता की जी भायर आयलोली वो विसरलोली वो जावं आपणाक कसलोच फायदो ना असो चिंतात तांकां सगल्यांक देव आपल्या काळजांत मोगान दवरता. आमी पळयता इस्रायल पोरसां देवाची मोगाची पोरसां आसली, तरी आसतना ती देवा कडसून पयस वेता आपल्या पातका लागून, आनी त्या पातकान उरोन तरी आसतना देव तेंच्या फाटल्यान वेता, तांकां परत आपणाशी हाडटा. आनी आयची ही पवित्र पुस्तकांतली वाचपान, खास करून पयले वाचपान तांकां देव संतोश दिता, उतरां वरवीं सांगून कशे भाशेन तो तांकां राखतलो, सांबाळटलो, तो तांचो देव जातलो आनी ती सगळीं जाण ताची पोरसां जातली. एक बोरमाशाचें कशें उतर तो तांकां दिता. ती भायर आयलोली कशी जियेतालीं कित्याक ती गुलामपणान आसली, तरी आसतना देव तांकां उगडास कोत्ता, हांव आसा तुमच्या सांगातान, तुमकां म्हजे मोदें म्हजे काळजान हो जागो हांव दिता. हेंच कितें आमी शुभ वर्तमानांतूय पळयता. ही वस्तोरी दुसरे जू न्हय आसली. जेजू सांगता, हांव इस्रायलाच्या घोराण्या सांडलेल्या शेळ्यांक आयला. ती इस्रायलायट न्हय आसली, तरी आसतना ती फुडें पावल मारता आनी जेजू लागीं मागता. आनी जेजू पयलो जबाब दिना तिका, पूण मागीर तो जबाब दिता आनी तिचे दुयेक बरो कोत्ता. आमकां दर एकल्याक उगडास कोत्ता आयची वाचपां की केन्ना केन्ना आमी देवा लागीं मागता आनी आमकां तें फावो जायना, तर आमकां दिसता देव आमचे मागणी आयकोना, हो देव हाजीर ना दिसता. गॉड इज एबसंट इन एवरीथींग. पूण तो आमकां उगडास कोत्ता की जेन्ना देव ओगे रावता म्हटल्यार तो आमचो भावाट खोल आनी व्हड करूंक सोदता. तर हेच विश्वासान आमी सदांच देवाशी येवंक, ताका रिगून रावंक आनी आमचे काळजाचे ओत्रेक आसा ते ताच्या हातान घालून ताचे येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत जावंक मागुया.